राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो वाड सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सांदलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफाट शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटूच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शारांचे दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोळोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उणो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेन इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोळोव एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतल्यो. एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलां तशें कर. पूण पयला म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे पृथ्वीमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलींतलें तेलूय सोंपूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कर, म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमची काळजां दारून उरतलीं. केन्ना पर्यान पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करूंक रावतल्यात आनी लोटका पाटल्यान धांवतल्यात. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. हे मात जाणो जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विजमितां करता. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत दवरतात, ताची भिरांत दवरात. पातो करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. गोवाचे कोडे आनी सोऱ्याचे कोळशे एरांगेर भरलेले आसात, पूण ताचें वण व्हड संतोश भरल्याय तुवें म्हज्या काळजांत. सबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं दी. तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन सर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी पृथ्वीचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत, तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मोस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ज्या मापान तूं दिताय तितलेंय तुका तेच भशेन परतून येता अशें आमी आयकलां. जायते फावट हांवेंय जायत्या भाव भयणांक आमचे सोडभोंवती उदार काळजान आनी हात भरून दितात तें पळयलां, आनी खऱ्यांनीच तीं खुशाल आनी कोरिंतकारांचे चिटीनूय आमकां मेळटा. शुभ वर्तमान मिठाची आनी उजवाडाची खबर करता. जाल्यार पयल्या राजांच्या पुस्तकान एलिजा आनी विधवा अस्तरेची खबर मेळटा. त्या देसान पावस ना जावन वाड सुकलोलो आनी तान भूक लोकांची वाडलोली. आपली भूक मारूंक एलिजा एके विधवा लागीं उदक आनी उंडो मागता. विधवा आपले उणेपणाची परिस्थिती उक्ती करता आनी एलिजाक उंडो दिता. हे करणे वरवीं तिचे दोनान पीठ तशें आयदनान तेलूय उणें जावंक ना. सर्वेस्पराक दितात वो चड गरज आसलोल्यांक दितात. तेन्ना देव आमचेर जायतीं देणी ओतयता. एके वाटेन आमी दितात आनी दुसरे वाटेन चिंतूंक पासून नासलोले घडयेर आमकां ओगलें आनिकूय फावो जाता. दुसऱ्यांच्या जिवितान मीठ आनी उजवाड जावंक प्रयत्न करुया आनी खुशाल जिवीत सारूंक आमी वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दावो वांटो दिवन सर्गींची बेसांवां उक्ती जावन सर्वेस्पराचो उदार हात पळोवंक आमी वावरुया.